पॉलिटिकली डिसायड करता, आमी जेन्ना पॉलिटिकली ठरयता, गांवचो विकास करपाचो ठरयता, शहराचो विकास करपाचो ठरयता, जेणे करून इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्यो दोन गजाली तातूंतल्यान फुडें येता. गांवांतल्या लोकांचो विकास जावचो, गांवच्या फुडच्या भुरग्यांक खंय तरी बऱ्यो नोकऱ्यो हांगासर क्रिएट जावच्यो, जेका आमी म्हणटा की तो ह्युमन रिसोर्स आमी क्रिएट करचो आनी त्या पद्दतीत तांकां फुडें नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून आमी सातत्यात काम करता. सातत्यात येयल्ल्या प्रोजेक्टाक विरोध करप, बऱ्या कामाक, बऱ्या प्रोजेक्टाक तुमचें सहकार्य अपेक्षीत आसा आनी तुमी सहकार्य केलें आसत जाल्यार स्पीकर रमेश तवडकर हांकांय ताकद मेळटली, म्हाकाय ताकद मेळटली, जेणे करून गोंयांत बरे प्रकल्प येतले. मनीसपण जागोवपा फाटल्यान आमची एक संकल्पना आसा आनी ह्यातल्यान आमकां पुराय विश्वास आसा, पुराय सद्या आमकां विश्वास आसा हें जर गांवपण, मनीसपण, संस्कृती आमी जर ताची घट्ट पाळंमुळो जर करपाक शकले जर जायत न्ही, आमी जो समृद्ध काणकोण जो म्हणटात आनी पर्यायीन जर गोंयाक आमी जर काय विशेष आमी दिवपाक सोदून जायत न्ही, ते 100% दिवपाक शकतले. मन आसत जर जायत न्ही, आमी करता तितलो हट्टास किंवा ते कश्ट आमकां घेवपाक पडना. सनमनाक अशे कितलेशेच लोक वतले. कहा कि यहाँ पर मनोहर पार्कर साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन मैंने कहा उन्होंने वो एमपी मेरे यूपी से थे और मैं उनका इलेक्शन एजेंट था. आई वॉज द इलेक्शन एजेंट ऑफ श्री मनोहर पार्कर जी, जिनके प्रति पूरा देश ही एक सम्मान और आदर के साथ जिनको देखता था. आमचे प्रधानमंत्री एक स्वप्न पळयतात आणि ते स्वप्न कितें जाल्यार हो देश हो ह्या जगातलो विश्वगुरू जावचो अशें स्वप्न आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचें आसता. देश जर विश्वगुरू जातलो जाल्यार ह्या देशांतले प्रत्येक राज्य हे विश्वगुरू जावचे पडटले. ह्या राज्यांतले प्रत्येक तालुका हो विश्वगुरू जावचो पडटलो. आझादी का अमृतकाल चालू आसा. 2047 पर्यंत आमी हे स्वप्न पूर्णत्वाक व्हरपाक जाय.